लुईस पर्जर घोटाळ्याच्या प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव हांकां व्हडली सुटका मेळ्ळ्या। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाचो निर्णय दिवन खाशेल्या न्यायालयाचो आदेश रद्द केला। पूण हाचेर चर्चिल आलेमांवान आपूण ह्या केसी बाबतींत हॅप्पी ना अशें म्हणीत खरेच कोण आरोपी आसा तांकां अटक करचें अशें म्हणलां। आज म्हाका व्हड हॅपीनेस ना, हांव हॅपी ना कित्याक हांव मुगे लायफ आसा हॅपी आहा, पूण ही केस भायर पडून हॅपी ना हांव, कित्याक म्हजी केस नासली। केस घात जाल्यार हांव केस मागीर भायर पडटा कितें हॅपी रावपा जाय? तर हांवें केलां तेन्ना हॅपी रावपा जाय। आय एम नॉट हॅपी। लुईस पर्जर अर्थीक फटवणूक प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव हांचे आड केल्ल्या कारवायेक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सुटका दिल्या। म्हापशेच्या खाशेल्या न्यायालयान आदी परवानगी नासतना दिल्लो गुन्यांवकारी कारवाय करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान रद्द केला। फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 197 खाला भौशीक सेवकां आड कारवाय करपा खातीर सरकारा कडल्यान आदी परवानगी घेवप सक्तीचें आसा अशें न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण हाणें आपल्या निर्णयात स्पश्ट केला। पूण ही परवानगी घेनासतना अंमलबजावणी संचालनालयान कागाळ दाखल केल्ल्यान ही कारवाय कायदेशीर रितीन मान्य मानूंक मेळना अशें न्यायालयान नदरेक हाडला। या प्रकरणात जपान सहकार एजन्सीच्या निधींतल्यान चालीक लायिल्ले सुमार 1031 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पा खातीर कंत्राट दिवपा खातीर सुमार 9,76,000 अमेरिकन डॉलर लाच घेतिल्ल्याचो आरोप आशिल्लो। मजगती चर्चिल आलेमांवान प्रतिक्रिया दिताना म्हटले की ह्या प्रकरणात म्हाका बेश्टोच गुंतयला, हांव पुरायपणान निरपराधी आसा। फकत सोडून दिल्ल्यान म्हाका समाधान जावचें ना, पूण खऱ्या गुन्यांवकारांक ख्यास्त मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका न्याय मेळटलो अशें मत चर्चिल आलेमांवान मांडलें। लुईस पर्जर म्हणून सोंपलोलो पारीकारान म्हाका इनवॉल्व केलो। लुईस पर्जराक कोण कितें केलां तो भोगतलो, हांवें भोगिला आसतलें अनुभव। पूण लुईस पर्जर पळय म्हणटा ती केसीक हांव नाच, कित्याक ना हांव 6 म्हयन्यांनी काँग्रेसी भितर सरतालो। तेज्या पयली केस ती 6 म्हयने हुणें लुईस पर्जर केस 6 म्हयने हुणें म्हज्या हांव। पूण जेन्ना पारीकाराक कित्याक पॉलिटिक्सान तुका खूंय इन्क्लूड करपा जाता, खूंय भितर करपा जाता, पावर आहा तें आनी भितर उडोवपा जाता। सो तेन्ना म्हजेर दिसती हांव लुईस पर्जरा हितून हें आहा म्हूण म्हजेर केस घातली। पूण मुगेली ती केस आज भायर पडली म्हूण हांव हॅपी ना। हांव हॅपी आहा हांवें तें काम केलें ना म्हूण। केस भायर पडली म्हूण हॅपी ना हांव। केस भायर पडल्यार म्हाका हॅपीनेस कांय ना, पूण हांव हॅपी आहा हांवें तें काम केलें ना। हांव त्या लुईस पर्जरा बरी केन्ना गेलो ना। लुईस पर्जरा बरें वचोन पुश केलें तें तेणें दवरलें ना। सो लुईस पर्जरा केस भायर पडली म्हूण हांव हॅपी ना, कित्याक हांवें तें काम केलें ना। हांव म्हणूंक सोदतालो जे पळय लुईस पर्जरा कोणें कितें केलां तेका धरून तेका भितर उडोवपा जाय आसलो। तेका भितर उडयलो ना, म्हाका भितर उडयलो, हांवें बघितलो पुरो। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार।